जे सवणे सकयल पडपाचो भंय धरिना तेंच सवणे वयर वयर उडपाक शिकता. भुरग्यांनो, सवण्याच्या जिवितांतल्यान शिकूंक गेल्यार आमी जायते शिकूंक शकतात. जशें की भोव सकाळीं फांतोडेर उठून सवणे आपणाच्या मधूर आवाजान सैमाक जाग हाडटा. दर एका तुफाना उपरांत लेगीत सवण्याची मधूर गितां आमकां आयकूंक मेळटात. मनीस मात आपणाचेर दूख आयलें जाल्यार जिवितांत हांसपाचें विसरता. झाडाचे खांदयेर बसतना खांदी बागवली जाल्यार सवणे भियेनासतना आपणाचें गीत गायत रावता. कित्याक तर ताका ते बागवतले खांदयेचेर न्हय तर स्वताच्या पाखांच्या बळांचेर विस्वास आसता. आमी लेगीत आमच्या जिवितांत कसलेंच दूख आयलें जाल्यार आत्मविस्वासान ताका फुडो करूंक शिकूंक जाय. हय, आयज आमी अशेंच सवण्याचें जिवीत चित्रावपी पाठ शिकतले. पाठाचें नांव शेरूक. पाठ क्रमांक 20. सवण्यांची चीव चीव आयकून जीव सुखावना असो कोण आसा? तांचें रंगरूप कितलें सोबीत, तांचें उडप, तांची घोंटेर बान्नी पळोवन मन भुल्लुसता. शेतान, रानान, घरार, रुखार, मैदानार, दोंगरार, न्हंयेदेगेर वा उक्त्या मळार सवण्यांचो राबितो आसता. दरेक सवणें आपणाल्या खाशेल्या गुणांनी नटलां. शेरूक ह्या सवण्याचो झोपाळ्यावरी उमकळपी घोंटेर सगळ्यांचेच वळखीचो. चड करून शेता लागसार आशिल्ल्या माडाचेर वा उंचेल्या रुखाचेर शेरूक घोंटेर बांदता. लांब तणाच्यो काडयो, उंसाच्यो चोयट्यो, पानांचे बारीक मोठे दोर, माडाच्यो चुट्ट्यो हें ताच्या घोंटेराक लागपी सामान. हें सामान एकठांय केले उपरांत एक एक काडी घेवन शेरूक घोंटेर विणपाक लागता. पानाची वावळी तर केंसां इतली बारीक करता. ती पानां पासून कशी सोलून काडटा तें शेरूकूच जाणा. चोचीन 2 वेगळ्यो वेगळ्यो काडयो घेवन त्या काडयांची एक जोड करता आनी सोबीत विणीन घोंटेर विणटा. घोंटेराचे सकयले वटेन एक लांब आनी पोकळ अशी वाट आसता. हेंच घोंटेराचें दार. मदेकाकय घोंटेराचो आकार फुगीर आसता आनी वयले वटेन घोंटेर बारीक जायत माडाचे चुट्टेक वा रुखा खांदयेच्या तोंकाक गुठलायिल्लो आसता. घोंटेराचो मदलो फुगीर भाग होच तांचो रावपा बिवपाचो जागो. हुंदीर, जिवाणी हांचे पासून तांतयां तशेंच पिलां सुगूर उरचीं अशी घोंटेराची बांदणी केल्ली आसता. शेरकाची ही घोंटेर विणपाची खाशेली कला पळोवन मनीस अजापभरीत जाता. खरेंच कोणें शिकयली काय शेरकाक ही विणपाची कला? शेरकाची एक एक गजाल अजापाचीच. घोंटेर फकत नर शेरूकच बांदता. मे ते सप्टेंबर मेरेनच्या काळांत तो खुबशे घोंटेर बांदता. नर शेरकान बांदिल्ले 4-5 तरी घोंटेर मादी शेरूक नियाळटा. उपरांत घट असो सोबीत विणीचो घोंटेर ती पसंत करता. ह्या घोंटेरांत भितर ती आपणाक जाय तशी वेवस्था करता.
तांतयां पिलां घोटेरांतल्यान सकयल पडची न्हय म्हूण घोटेराच्या फुगीर भागान शेतांतलो चिकल थापता, पाकां हाडून थंयच मांडटा आनी पिलां खातीर मोव मोव गादी तयार करता. आपणाल्या पिलांक ती भात तशेंच किडी तोळ ह्या सारकेले जीव हाडून खावपाक दिता. नितळसाण हो तिचो खाशेलो गूण. दिसाक कितलेशेच फावटी ती घोंटेर निवळ करीत आसता. ह्या सवण्याक वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात. कोण ताका सुगरण म्हणटा, कोण विणकर तर कोण बया. चिमणी येद्या आकाराच्या ह्या सवण्याक फाटीर पुडी कोराची तर पोटा कडेन धव्या कोराची वाटकुळसाळ पाखां आसतात. पांय मोटवे पूण निबर, चोंच मातशी आंखूड पूण तोकाळ. शियाळ्यांत आनी उबाळांत नर आनी मादी शेरूक रंगान सारकींच दिसतात, पूण घोंटेर विणटा त्या दिसांनी मात नर शेरकाच्या रंगान बदल जाता. ताचे तकले वयलो आनी हड्ड्या कडलो भाग हळडुळो जाता, पोटा कडलो भाग धवसार जाता. मादीच्या रंगान मात इल्लोय बदल जायना. शेरकां शेतांतले भात खावन शेताचें लुकसाण करतात हें खरें, पूण शेतांतल्यो किडी तोळ ह्या सारकेले जीव मारून ती शेतकामत्यांक आदारय दितात. भिरांनीच रावपी शेरूक म्हणल्यार सैमांतलें एक अपरूपच. भुरग्यांनो, ह्या ल्हानच्या आकाराच्या शेरकाच्या जिवितांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत कसलो संदेश घेवंक शकतात? हय, पयलो, नर शेरूक म्हळ्यार दादल्या लिंगाचो शेरूकच घोंटेर बांदता आनी फक्त एकूच घोंटेर न्हय तर 4-5 घोंटेर तो आपणाच्या पिलां खातीर बांदता. आपणाचे फुडाराचें सपन खरें करपाक कश्ट काडटा. दुसरो, मादी शेरूक सगळ्यान बरो असो सोबीत विणीचो घोंटेर निवडटा आनी त्या घोंटेरान ती पिलां खातीर फावो तशी बरी वेवस्था करता. तशेंच नितळसाण हो तिचो खाशेलो गूण. भुरग्यांनो, हे गूण जर आमी आमच्या जिवितांत आपणायले जाल्यार आमचें जिवीत लेगीत सोबीत सुंदर आनी बरें जातलें. देव बरें करूं.